प्रोग्राम आज चंद जावनु मुकारुचु कामुनो का गुरु गौरांगा लगी सगा मागुन ये भी आज चाय एक दिवस भाई मी एकादशी सगटे आज फास्ट केले असतं म्हणले की ता काली थोडे व्हिडिओ सगळं घालून तर गेल्या माताजी महाराणी तावली ते सगळं पळवून उतुल जणांनी फास्ट केल्या those who have fast केलेला सगळं ಒಳ್ಳೆ ಭಾಗ್ಯವಂತ म्हणून सांगूयात मला तुला एक चांग दिसत आयचे एकादशी शुक्ल पक्षाची एकादशी ते दुखून आयचे सेशन शुरू करू का फर्स्ट आमगेले स्पीकर आमगे माताजी मथुरा माताजी are you online माताजी? Yes. Okay, Mathura Mataji and lagi दिसतात नित्यानंद त्रयोदशी म्हणून सांगून भाई वराहद्वादशी आणि त्यांच्यानु नित्यानंद त्रयोदशी तर हे 2 दिवस आजी भाई पर सगळं चा इम्पॉर्टंट ऑस्पिशियस डेज म्हणून सांगूयात वैष्णवाक लेकिलारी हे सगळं 3 दिवस आहे आमगा ओड वराह देवू प्रत्यक्ष जल्लो अवतार घेतलो दिसू भाई वराह द्वादशी तजा तेंजानु एता नित्यानंद त्रयोदशी की नित्यानंद म्हणून सांगितलं नन अदर देन बलराम तळी नित्यानंद त्रयोदशी आमका तशीच इक्वली इम्पॉर्टंट हाजेपासून नित्यानंद त्रयोदशी पासून आमका स्पीच दिमच्याक आवाजी आमगेला मधुरे माता देवी देवीदासी का अंगा अपेता माताजी ओवर टू यू हरे कृष्णा अज्ञान मनेले अंधकाराद कुनो हुजवाडाक ज्ञानान हुजवाडाक हाडेत ते कोणाले गुरु कृपेन मात जता सो फर्स्ट गुरु प्रणाम करता ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हांव केन्नाय सांगची म्हणके हांव एक साधारण एक रेवे कणा पशी सान कड हांव आजी उल्लोच्या म्हाका थोडे शक्ती आयल्या म्हळ्यार ते गुरु कृपेन आनी श्रील प्रभुपादाले कृपेन आनी अनंत कोटी वैष्णव वृंद तांगेल कृपेन आनी हांग सकड आयकता आशिल्ले वैष्णव वैष्णवी तांगेल आशीर्वादान हांव थोडे म्हाका उलोवच्याक थोडेची शक्ती आयल्या ते हांव तुमगेल येद्राक सांगता सर कसं म्हळ्यार प्रभुपाद केन्ना म्हणटा आमी खाली पोस्टमॅनाल काम करचें तितलेच कसं एक आयकलेले वाजिले ते नॉलेज आनीकल्याक दिवचे तितलेच सो आदी हांव नित्यानंद त्रयोदशी वयरी सांगता सर आमकां आमची गेल्याक सकडाकूच तशें पुरो पाळ्या घालतना एक सुरेक चेडा पाळ्या घालचे फुडें एक फातराक ताका मुंडासनी घालो भांगारांनी घालो तिळोनी कोरो पाळ्यांक घालताचे तो कोण म्हणून मिगेल आमकां सोडूंक गोतना म्हाका पाळ्यांक घालतना म्हाका गोतना मिगेल चेडो पाळ्या घालता मिगेल माय सांगिल्ले तो बलिभद्रू म्हणून बलिभद्रू म्हळ्यार कसं तोची बलभद्रू बलराम म्हळ्यार कितले नमुने एक संस्कार आमची गेला आस बलभद्राक इम्पॉर्टन्स दिला बलभद्रा सूर्य पाळ्यांक घाल मागीर कृष्ण म्हळ्यार एक चेडाक
पळ्यांक घालताची आमी म्हळ्यार भले कसला ताका चेडाक त्या फातरा पळ्या घालका सुरेख म्हळ्यार सुरेख कृष्ण बलभद्रा पळ्यांक घाल्यार चड घट्टी मुट्टी जाता म्हणून मिगेल मायन सांगिल म्हाका तशी मिगेल नात्राक हांवें तशी केला तेची ते बलभद्र बलरामा विषयी आमी नित्यानंद राम तागेल कशी पुढे बलराम कोण बलराम कसले अवतार म्हळेले फस्ट आमी थोडेची खोळया बलराम आणि कृष्ण तांणी विंगड अशें जाले एक तत्व तांणी बलराम आणि कृष्ण कसं म्हळ्यार शक्ती जेवो सौंदर्य सामर्थ्य सगळ्यांतू तांणी समान रूप तांकां कसले तांतू डिफरन्स ना एक डिफरन्स म्हळ्यार कलर कृष्ण घनश्याम म्हळ्यार तात जालेले एक मोडाच कलर बलराम श्वेतवर्ण आणि कृष्ण कसं म्हळ्यार तो सेव घेतलो बलराम सेवा करता सेवा मनोभाव बलरामाले तितले डिफरन्स वय आणि कसले डिफरन्स ना या बलरामाले आम्ही भागवतांतू चैतन्य चरितामृतांत आम्ही आयकल्यार वाजिल्यार कसं ज्ञान मेळत म्हळ्यार हे बलराम रूप महासंकर्षणांदकून आयिल्ले म्हणून बलराम आणि महासंकर्षण एकची कृष्णादकून बलराम विस्तरण जाता तांतू बलराम आणि संकर्षण एकची हाक बलरामाक सांगताची सक्कड कारणाची कर्तव म्हणून सांगतात सक्कड कारण सक्कड जीवीचे उद्धाराक तो एक कर्तव म्हणून सांगताची ते संकर्षणादकून कारणोदकशाही विष्णू विस्तरण जाता कारणोदकशाही विष्णू कसं म्हळ्यार ताणे श्वास घेतना कितलीची ब्रह्मांड 7 ब्रह्मांड येतके कारणोदकशाही विष्णून श्वास घेतना मागीर अपास निश्वास मागीर अपास वार सोडतना ते पुरे ब्रह्मांड भितर वतके तसं म्हणे कारणोदकशाही विष्णू दकून जाता गर्भोदकशाही विष्णू कशें म्हळ्यार प्रति ब्रह्मांडांतू गर्भोदकशाही विष्णू असता प्रति ब्रह्मांड सगळ कितली ब्रह्मांड असता तांतू प्रति ब्रह्मांडांत गर्भोदकशाही हे गर्भोदकशाही विष्णूले नाभी दुखूनची ब्रह्म जन्म येता हे नाभीचे हे असत पळय ताजी बळ्ळी तांतू दकून सकड लोक पुरा सृष्टी जाता म्हणून असत मागीर गर्भोदकशाही विष्णू दकून क्षीरोदकशाही विष्णू विस्तरण जाता एक क्षीरोदकशाही विष्णू कसं म्हळ्यार प्रति एक ॲटम प्रति एक अणु प्रति एक जीविले हृदयांतू ह्यो क्षीरोदकशाही विष्णू असता हे 3 पुरुष अवतार म्हणताचे हे 3 पुरुष अवतार असो बलराम कशी म्हळ्यार बलराम इतली कृष्णाला सेव करता कशी म्हळ्यार गुरु जावन सेव करता मित्र जावन सेव करता दास जावन कृष्णाला सेव करता कसकसल म्हणे तो विस्तरण जाता बलराम म्हळ्यार तो कृष्णाले साते छत्री पादुका हांतुळ उश्य तागेले वस्त्र तागेले आराम बसची खुर्ची तागेले रापची जागो तागेले यज्ञोपवीत तागेले सिंहासन असले सगळे तो बलराम ते जावन कृष्णाक सेव करतके तसल म्हणे सेवा मनोभाव हे कृष्ण आणि बलरामाले अवतारांतू अशें जाल्यार आमी राम लक्ष्मण तांगेले अवतारांतू पळया राम लक्ष्मण कशी मौन ह्या जो उल्लय नाशी प्रति एक कष्ट सैसून रामाक सेव करता तुम सगळ्याक तसं 14 वर्ष वनवास असता ताण काय वचका म्हण नाशिल्ले तागेले बायलेन वचे तिगेले पत्नी जावन आशिल्ली तिगेले धर्म असता पत्नी धर्म ती बामणाल मागशी गेली जाल्यार हो भाव जावन आशिल्लो तांगेला म्हणकेची ह्या वस्त्र तांगेले म्हणके वस्त्र धारण करून 14 वर्ष निदानाशी तांक राखून तांगेले सेव करता
ते सेवा मनोभाव प्रति अवतारांतू हे बलरामोची लक्ष्मणाले सेवा मनोभाव तांतू कळता कितले सेव करता कसं उलेलरीची रामाक ये दुर्जवाब दिना अशी तितली सेव करता म्हळ्यारी ते सेवा मनोभाव प्रति अवतारांतू आणि सेवा करत जावन असता ती तशी नेक्स्ट तिन्ही अवतार कसं म्हळे हेन नारायण यार अंशेर अंश सेई प्रभू नित्यानंद सर्व अवतंस म्हणून चैतन्य चरितामृतम असं हे जी नारायण अंश चैतन्य महाप्रभू कृष्णची चैतन्य महाप्रभू जावनो जन्मा येता हे कलियुगांतू आणि ह्योची बलरामू नित्यानंद जावनो जन्मा येता म्हणून सांगता चैतन्य चरितामृत सो नित्यानंद प्रभू काणी ऑलरेडी माताजीनी युट्यूबाक घाला तुम्ही ऐकून अशा पुरो जाल्यार आपास हांव रिपीट करता नित्यानंद प्रभू एकचक्र गांव राड देश म्हणून समीत सांगताची एकचक्र गांवांतून जन्म येता जन्म आयला तागेला आनम अडाई पंडितांनी आवसो पद्मावती ते नित्यानंद प्रभून जन्म जाल सता तांगेल ते गांवांतू तांगेले ते प्रदेशांतू लाग शुभ सूचन पुरसक जतके पावस मस्त वस्त कुणी येनाशिल के पावस येतके बेळ जतके पुरा सकट तांका कळता हे शिशु एक महात्मा जावन आयला आमकां सकट उद्धार करूक म्हणून तांगेल जनाक पुरा सकट तशी कळता तसं म्हणे नित्यानंद प्रभू होड जाता तागे 12 वर्ष म्हणतना चैतन्य महाप्रभू जन्म येता खंय हांगा मायापुरा लागी थंय ते जन्म आयला रे ओ नित्यानंद प्रभू एक व्हडले गर्जन दितके गर्जना म्हळ्यार संतोष ताका कळटा मिगेल स्वामी आयला हांव ताका सेव करतलो हांव सेव करता स्वामी आयला म्हणून व्हडली गर्जन दितके नित्यानंद प्रभू तेन्ना तशीच मागीर नित्यानंद प्रभू तुमकां वतू असं एक ब्राह्मण तांगेल घरकडे एक ब्राह्मण येता ब्राह्मणाक सेव करतात अडाय पंडित आणि पद्मावती मागीर तो ब्राह्मण तांगेला निमगे अडाय पंडित निमगे हांव आनी तू कसल विंगड सेव करता म्हळ्यार सांगता तुगेल पुताक मिगेल वतू पेटे हांव म्हाका यात्रा करतना म्हाका एक सहायक जावका म्हणून सांगता तेन्ना हाका अडाय पंडित ताका दिना म्हणून पेटेना म्हणून सांगूक जायना कसल ब्राह्मणा वाक्य दिल मागीर मागशी घेवचे जायना म्हणून मागीर पेटयता हांका अडाय पंडित मस्त दुःखान मूर्छ तपून पडता तशीच कशी दशरथ महाराजाक राम लक्ष्मण विश्वामित्र गेल तेन्ना कशी तो शोकतृप्त जावन आशिल्लो तशीच अडाय पंडित आणि पद्मावती मस्त दुःखान तशी तांणी मरताची तशीच बाल्य लिले त्या हांव तुमकां सांगला ताणें बाल्य आसतना पुरो सकट नाटकांनी करचे आशिल्ले पुरो लीला रामलीला कृष्ण लीला पुरा नाटक करचे आशिल्ले ते सकट कथ मागीर नित्यानंद प्रभू चैतन्य महाप्रभूका मेळटा केन्नाय तांणी नित्यानंद प्रभूना श्रीवास आंगणांत तांणी ಒಟ್ಟು मेळ्ळो थंय नामसंकीर्तन करचे आशिल्ले नित्यानंद चैतन्य महाप्रभू सांगता नित्यानंद प्रभूक तू केन्नाय हरिनाम प्रचार सकड़ा प्रचार करका तुवें सकड़ घर वचून घर बागेल धाडून तांकां हरिनाम कराची हरे कृष्ण महामंत्र कराची तुम्ही तुमगे उद्धार जाता म्हणून तू सांगता म्हणून सांगता तशीच नित्यानंद प्रभू आनी हरिदास ठाकूर ಒಟ್ಟು मेळ्ळो पूरा कಡೆ घर तांगेल पाय धरून तुम्ही हरिनाम करका हरे कृष्ण महामंत्र जप करका तुमगे उद्धार जाता हाजेन म्हणून घर वचून पूरा जन तांणी प्रचार करताची कितले नमने कृप पळय कितले नमने तांगेले सहनशीलता कितले विनयता आमकां कोणाले घरकडे वचका बागला वचका म्हळ्यार अयो तांणी कसं म्हणटाच की अयो तांणी आमकां कशी तोंडारीची बागेल घालता की अशी की तशी म्हणून आमी कितले भिताची आमकां वस म्हळ्यार आमकां मर्याद करता तशी अशी म्हणून आमी लेखताची हांवें चमकला मिगेल शिक्षा प्रभू ಒಟ್ಟು घर हांव बेंगलोर आशिल्लें तेन्ना प्रत्येक घर अयो बागेल काडयनाची अशी कोण निलकून पळयताची तितल्यान आमकां मर्यादत म्हूण लेखना अशें आमी प्रत्येक घर कडेन वचून आमी प्रचार करूं प्रयत्न केला तशीच
या नित्यानंद प्रभू ना तेन्ना त्या काळाक अशी प्रत्येक पायार पडून तुम्ही सांगाची हरे कृष्ण महामंत्र सांगाची तुमगेलो उद्धार जाता अशी म्हणून. तशीच ना तांगेले गांवांत एक जगाय आनी मादाय म्हणून दोग जण मस्त दुराचारी असता. कसकसल नाक नातिले मांस खावचे, मदिरा पिवचे, ब्राह्मणांक कष्ट दिवचे असं सगळं असता. तांणी लेखताची हो नित्यानंद प्रभू हंक तरी चैतन्य महाप्रभू करून मेल्यार खंडित जनाले एक दोळ ओपन जाता. असल म्हणे पापिष्ट जन समित चैतन्य महाप्रभू करुणेन उद्धार जाताची म्हणून कशी जाल्यार तांकां एक चेंज करता तांकां परिवर्तन हाडका म्हणून नित्यानंद प्रभू वचून सांगता तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जप करा. अरे तू कोण आमकां सांगतालो म्हणून तांणी त्या मदिरा आशिल्ले एक बुरकुळ खाण नित्यानंद प्रभू ते कडेन उडयताची. तेन्ना ते मात्या लागून रगत येता. रगत येतना चैतन्य महाप्रभू कळटा चैतन्य केन्नाय भक्ताक कसने तरी जाल्यार देव ओपयना. भक्ता तो भक्ता कोणी ताक वायट केल्यार देव केन्नाय तांकां क्षम दिना. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू सुदर्शन चक्र काडून ताका म्हादा एक मारूक पेटयतना नित्यानंद प्रभू ताका पायार पडून नाका नाका मारूका कितले पण ताक दूख केलेला समित क्षम करता. नित्यानंद प्रभू नाका नाका ताका मारूका मारूका क्षम कर म्हणटा. तेन्ना तो जगा येवन चैतन्य महाप्रभू पायार पडता क्षम कर म्हणटा. तेन्ना पण करुणा अवतार चैतन्य महाप्रभू करुणा अवतार चूक जाल्ली म्हणून पायार पडली सतत आगेले शरण आयल सता तो क्षम करून जगा एक क्षम करता. तशीची मादा एक क्षम करता. तशी तसल म्हणे नित्यानंद प्रभू तागेल कृप तागेल पाय तरी आम्ही धरली तर खंडित आमगेले उद्धार जाता म्हणून नरोत्तम दास ठाकूरान एक पद बरयला. ह्या कसं म्हळ्यार म्हाका चिकेची सैत जावन ताळ ह्या जाला जाल्यार हांव थोडेची सांगता आसा. निताय पद कमला कोटी चंद्र सुशीतला निताय पद कमला कोटी चंद्र सुशीतला जे छाया जगत जुड़ा हेनो निताय भीने भार राधा कृष्ण पाइते न दृढ़ कोरी धरो निताय पाय. अंतु नरोत्तम दास ठाकूर सांगता निताय पद कमल कोटी चंद्र सुशीतल म्हळ्यार नितायले पद पाय कमल तागेले पद कमल चरण कोटी कोटी चंद्र तितले थंड जावन असं सुशीतल म्हळ्यार तसल म्हणे तुका करून मेळटा. कोटी चंद्र सुशीतल तुम्ही तागेल शरण गेला तागेल पाया शरण घेतल्यार तुमका राधा कृष्ण मेळटा. तो दृढ कोरी धरून निताय दृढ जावन निताय नित्यानंदाला पाय धराची तेन्ना तुमका राधा कृष्णा दर्शन जाता. तागेल नित्यानंद प्रभूले दय मेळ्ळे रे खंडीत तुमका राधा कृष्ण दर्शन जाता म्हणून नरोत्तम दास ठाकूर सांगता. नेक्स्ट से संबध नाही जारा व्रता जन्मो गेलो तारा सेही पशु घोडो दुराचार निताय ना बोलिले मुखे मजिलो संसार सुखे विद्याकुले की कोरी बोतारा. अंतु दोन्ही सांगता कसं म्हळ्यार कोण नित्यानंद प्रभूले ಒಟ್ಟು संबंध जॉइन करना तागेल मनुष्य जन्म व्यर्थ. तो एक प्राणी समान प्राणी जो कसले कंट्रोल होता तसं प्राणी समान. तश निमित्त आम्ही नित्यानंद प्रभूले नाव घेऊन तागेल शरण वचका तेन्ना
आमका राधा कृष्णाले दर्शन मेळता म्हणून. अहंकारे मत होईया निताय पद पासरिया असतीर सत्य कोरी मानी निताय एरा कोरोन हवे ब्रजे राधा कृष्ण पाभे धारो नीता चरण. दुःखानी अनेक स्टांजा सांगतास कसं म्हणारी आम्ही पुरा फॉल्स प्रेस्टीज आमगेले देह आमगे शरीरावरी मोहान आम्ही फॉल्स प्रेस्टीजान आम्ही कोण नित्यानंद कोण तो नित्यानंद तो आमक कसं करतलो हांव ताका डोंट केअर करता म्हाका केअर ना तसला कसला हांव शरण वचका अशी म्हणून आम्ही लेखताची जाल्यार बदची तुम्ही राधा कृष्णाले दर्शन जावका म्हूण जाल्यार तुमका नित्यानंदाले करून जावका मर्सी जावकाची तो बहुत मस्त दयामय तसल करुणामय तागेले तुम्ही पाय धराची तागेले लोट चरण कमला तुम्ही पडाची तुम खंडित राधा कृष्ण दर्शन मेळता म्हणून नरोत्तम दास ठाकूर सांगता. नेक्स्ट नितायर चरण सत्य ताहा सेवक नित्य निताय पद सदा कोरो आशा नरोत्तम भोडो दुखी निताय मोरे कोरो सुखी राको रांगा चरणेर पाशा. नेक्स्ट लास्ट संतास का नरोत्तम दास ठाकूर ये नित्यानंदाले पद कमल ते कोण तागे पूर्ण प्रीतीन सर्विस सेव करता नित्यानंदाले तो खंडित ताका राधा कृष्णा दर्शन देता. आणि नरोत्तम दास ठाकूर सांगता हांव मस्तू दुःखी जावन आसा जाल्यार हांव त्या खातीर हांव नित्यानंद प्रभू का हांव मागता आसा की म्हाका मुगेल दुःख आशिल्लें काणू म्हाका सूख करी म्हाका तुगेल केदना चरणा लागींची म्हाका दवरी म्हणून नरोत्तम दास ठाकूर प्रार्थना करता. सो हे कसल म्हणे एक नरोत्तम दास ठाकूर आले एक नित्यानंदा वेर चरण धरका म्हणून तो सांगता. तसंच नित्यानंद चरण आम्ही धरल्यार खंडित हे कलियुगांत आमकां राधा कृष्णा प्रेम मेळटा राधा कृष्ण दर्शन जाता तशी म्हणून नरोत्तम दास ठाकूर सांगता. आणि कसं म्हळ्यार कलियुगांत राक्षस म्हळ्यार कोण राक्षस म्हळ्यार देव ना देव धर्म ना म्हणून कोण तांगेल इच्छ प्रकार चलतास पण तांणी राक्षस. तसे आम्ही सतयुगा पळयतना राक्षस अनेक विंगड ब्रह्मांड आशिल्लीची. एक्झाम्पल वराहदेव आणि हिरण्याक्ष. नेक्स्ट आम्ही हांतू त्रेतायुग येतना विंगड द्वीपांत आशिल्लीची रामू आणि कंस तांणी लंका आशिल्लो रामू भारत आशिल्लो. मागीर नेक्स्ट हांतू सतयुगा येतना एकच गांवांतू एक कुटुंबांतू राक्षस आनी चांग जन आशिल्लीची. कलियुगांतू राक्षस खंय आसाची राक्षस प्रवृत्ती आमगेले हृदय आसा. आमगेले हृदय आसतना कोणा दिश मारू जाता देवाक कोणाक दिश मारू जायना. सो चैतन्य महाप्रभून हे हरे कृष्ण महामंत्र जप केल्यार आमगेल हृदय आशिल्ली राक्षसी प्रवृत्ती वता. सो म्हणून हे नित्यानंद प्रभून उड गांवां कोणा मेळ्ळे जनाक पुरा सकड दय करून तुम्ही ह्या हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभूले करून घेयाची. ह्या तेन्ना तुमकां राधा कृष्ण प्रेम मेळटा म्हणून प्रत्येक घरा वचून प्रचार केलेलो आसता.
तसल नमण्याचे नित्यानंद त्रयोदशी फालने परा ते दिसू आम्ही कोण जप करत की कोण तानी चढ जप करका कोण जप कानशी खंडित जप करका आम्ही ह्या सेवा नित्यान प्रभू आम्ही कशी ताका संतोष करीत म्हळ्यार आमकां कोण 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 गोत आसा आमगेले बंधू बळग फ्रेंड्स नेबर्स तांकां पुरा आम्ही ये हरे कृष्ण महामंत्र जप कराची ये भागवत श्रवण कराची ये कितले आमकां ये भागवत पुराण कोंकणी चॅनल कोण कितले की जन व्हडले प्रीचर्स आमकां भागवता बगे भगवद्गीता बगे पुरो सकट सांगता आसाची आमी सगळ्यां सांगया अशें एक चॅनल आसा कोंकणीन एक कोंकणी आमगे मातृभाशेन आमगे आयकल्यार आमगेले हृदयाक वग्गी लागता हे म्हणून पुरा जन सांगया एक अडिलो सेवे नित्यान प्रभून तश तितले घर घरा वचून सांगता आमी काल फोन कोन सांगचे फोन कोन अशें चॅनल आसा अशें हे आसा इतले घंटे आसा तुम्ही जॉइन जायच म्हणून जाल तितले कितले जन आज एकादशीक 50 जन जाल्यार नेक्स्ट एकादशीक 100 जन जेवका 100 जन पुरा जनांनी जॉइन जेवन हरे कृष्ण महामंत्र जप करका आणि नित्यानंद प्रभूले आम्ही सेवेंतू नित्यानंद चरण धरून आमकां कृष्णाले भक्ती मेळका कृष्णाले प्रेम दी तुगेल दय दी म्हणून तागेले म्हाका म्हणून हांव सांगता आसा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी थैंक यू सो मच तुला चांग लायक जावन तुम्ही नित्यानंद प्रभू वर्णन केल्या देव तुमकां बरी चांग करो चांस सक्टांक ऐकलं सक्टांक तुले पुण्य जावन मेळ्ळें आसा नित्यानंद प्रभूले आशीर्वाद सक्टांके मेळटलो चंद्र रूपान बलरामा पासून सांगिला नित्यानंद पासून सांगिला अजय साक्षात आदिरूपा पासून संकर्षण रूपा पासून विवरण केले ऑड थँक्स माताजी धन्यवाद तुमका लागीचे ये मधुपति प्रभु शुरू करू एक मिनिट माताजी नेक्स्ट प्रोग्राम सुरू करचे पुढे एक सना इंट्रोडक्शन दिवच्याक म्हाका भाग्य मेळ्ळें ना साजी तवळी आमगे नेक्स्ट कीर्तन सेशन आमचो आमगे लोटू आसा हरग्रेस नलिना रुक्मिणी माताजी आनी फॅमिली तांणी हे कृष्ण प्रज्ञांतू मोर दॅन 25 years आसाय तर तुमकां इमॅजिन करूया तांणी कितले डेडिकेटेड म्हणून तशीच तांणी मस्त काळ दुबयांत तशी न्ही दुबयांत कशें तांणी असं करता म्हणून अशें जाल्यार मस्त जनाग हे कृष्णाल बगे तांणी सांगून दिता अशी न्ही तितले मात न्ही तांगेले घरकडेन जमचें म्हळ्यार चेडवान सण सण चेडवांक तांणी भागवतगीताचे श्लोका ताजे अर्थ सगळे शिकयता अशी न्ही तशी आमगेले आयची सौभाग्य तांगेले दुखून कसं न्ही दोनी तर ऐकया म्हळ्यार आनी कीर्तन आमी आयकुचें म्हळ्यार तशी हांव म्हाजी हरग्रेस नलिना रुक्मिणी माताजी आनी भक्तीन शाश्वती आनी भक्तीन श्रीनिधीक दोगांकय स्वागत करता ओवर टू यू हरे कृष्णा थैंक यू मधुपति प्रभु धन्यवाद तुमका म्हाका अशी एक चान्स दिल्लो आमगेले कोंकणी भागवत पुराणाचे सक्टांकय सर्वांकय गेलो धन्यवाद सांगता गुरुके गौरांगाकय सकटांकय मेळ्ळू प्रार्थना करता नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय निताय गौरंगा निताय गौरंगा नित्य गौरंगा गौर निताय गौरंगा नित्य गौरंगा हरि 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 बोल निताय नित्य गौरंगा हरि 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 बोल जय सच्चिनंदन गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि
गौर हरि निता 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 गौरंगा 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 जय सच्चिदानंद निताय गौरंगा जय सच्चिदानंद निताय गौरंगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा बार लायक कीर्तन केलें माताजी एंड वंडरफुल कीर्तन आनीक आमकां नेक्स्ट प्रोग्राम वच्चा माताजी तुमी हँडल कराची ओवर टू यू म्हाका दोन उतर उरलोमच्या सांगिल्लें जस्ट कीर्तन आपूस न्हू why we have to do आमी इत्या कीर्तन करताय म्हळ्यार जस्ट 2 minutes I am taking आमकां अज्जेरी भागवतारी संगत म्हळ्यार श्रीमद् भागवतम संगता नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमन तं नमामि हरिम परम ताजे अर्थ इति सांगताय म्हळ्यार आमी नाम संकीर्तन कोणांकी नाम संकीर्तन करता ते हरिल्या नाम संकीर्तन करना पडे आमगेन सर्व पापय एक क्षण भितरी सर्व पापय नाश जाता आमगेल दुःख निवारण जाता तस जाल्यार हरीक आमी ओड प्रणाम कोण सांगता हे सुत गोस्वामी सांगत आला तावळी आमी केदनाय आमी आमगेल जिब्बेरीची आमी हे सांग हरील नाम अशी उच्चारण घेता तशीच हरीची आमगेले जिब्बेरी नांचता म्हूण सांगत तुतुले देवाले रूपय नामय थंगा व्यत्यासून चैतन्य चित्तामृता सांगता इते नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य युक्तो अभिन्नत्वान् नाम नामिनो सांगिती सांगत आहे मला द होली नेम ऑफ कृष्ण ट्रान्सेंडेंटली ब्लिसफुल अनिक इट बिस्टोज ऑल स्पिरिच्युअल बेंडिक्शन आमकां सगळा बेंडिक्शन सगळा आमकां इति म्हूण सांगत आमकां आशीर्वाद नाजाल्यार आमकां सगळा आमगेले सगळं कुठे आमकां तारण करूंक कृष्णा हिमसेल्फ ते कृष्णाची येता ते कसं जाल्यार फुल आनंदान आनंदान फुल आमी ते ब्लिसफुल म्हळ्यार ते कृष्णा नांव घेना पडे आमकां मेळचे आनंद ते नांव कृष्णा नांवय कृष्णारूपय तांतू कसं जाल्यार व्यत्यास येना सगळं ते नांवय रूपय सगळं ट्रान्सडेंडल भक्ती पूर्व जावन आसलें तावळ आमकां एक विग्रह दिखलारी आमकां नाम दिखलारी नाजाल्यार हे सगळं एक म्हणटा आमी कृष्णा म्हूण सांगना फुडें तर कृष्णाचे रूपय नाजाल्यार नांवय एकच तेच नांव अवतारानच कृष्णा कलिकालांतू आयला अज्जेरी ताजे चैतन्य चरणामृतारीची सांगत आहे म्हळ्यार कलिकाले नामरूपे कृष्णावतार कलिकाले नामरूपे कृष्णावतार नाम हैते हाय सर्व जगत निस्तार ताजे इति बरें सांगिल्लें म्हळ्यार इन द एज ऑफ कली कलीचे हे कलियुगांत इथे सांगेल म्हळ्यार द होली नेम ऑफ लॉर्ड
Hare Krishna Mahamantra is the incarnation of Lord Krishna. Lord Krishna le संपूर्ण तज शक्ति strength सगळं ये Hare Krishna Mahamantra आहे घालन असं आणि का simply by chanting the holy name ये just आमका अशी नाव अशी काणूची हरे कृष्ण इतुल सिंपल जावन असं तर 16 नावाचे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे 16 नाव जप करता रे तांतू कृष्ण संपूर्ण रूपाने मात्र आमका तुत्तुले आमका भाग्य मिळता कृष्ण वेगळ खंय ना मी ते नवारीच कृष्ण आसा तावळी आम्ही हे म्हणटा म्हणटाची कृष्ण आमगे जिब्बेरी येता आमगेल जिब्बेरीची नंच्या ताके तावळी आमका उत्तून ओड भाग्य आमका वेगळ काय आमका वचूक जले ना जलेरी आमका नाम संकीर्तन कोरता म्हणून चैतन्य महाप्रभूने मोमेंटच तेच बघे का आमगेल्या मटच पतित जावन आसले नाजाल्यार फॉलन सोल्स ते सलाळांक उद्धारण करू जावन 500 वर्ष बॅक हेच कलियुगांतू ಅಂತೂ ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಳಾಕ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತಲ್ಲ ಅವತಾರ ಜಾನ ಇಲ್ಲ ತವಳಿ ते डायरेक्ट जावन आमका दिमच्याक कृष्णा कलता ये कलियुगांतू उत्तून मात्र दुःख भरलेले आमगेले जन्मू नाजाल्यार आमगेले राज्य नाजाल्यार सगळं कलियुगांतुले सगळं देवाक कळता देवाक कोळना तिनकाय ना न्हय तू भगवद्गीता तू सांगता म्हाका पास्ट प्रेजेंट फ्युचर सगळं कळता तवळी कलियुगांत ती जाताने म्हणून कृष्णाचांग कळतना तवळी कृष्णाले अवताराक ये लॉर्ड चैतन्य महाप्रभूले अवतारान कृष्ण इलनिका आमका ये संकीर्तन मोमेंट दिन्या हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये सगटानी जप कोरका म्हणून एक लगेन मिगेल विनंती आमका उत्तुला जस्ट एक क्षण भितर आमगेन सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुःख शमन स्तम नमामि हरिं परम हरे कृष्णा आणि आमका लगीचे अंतू वता लगीचे गीत म्हणटा पद म्हणटा मिगेली धुव शाश्वती इवे सान तुकुनु भागवत भगवद्गीता सगळं ग्रहण केले आता त्यांनी कंटिन्यू करताय स्पिरिच्युअल वाटेनाची दुसरीचली श्रीनिधी ती तांकाय तिकायांतू एकमेळेन जाम चौतले एकमेळेन गेम वताय तळी आता शाश्वती लीड करता ओवर टू शाश्वती एक सणाचे गीत म्हणटा वृंदावनापासून जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महा
केशिघटवंशी भट द्वादश कानन बलीला कुलो श्रीनंदन लीला कुलो श्रीनंदन यशोदा जय गोपाल श्रीनंद यशोदा जय जय गोपगण आदि जय जय दिनुवचगण दिगमादि जय जय दिनुवचगण जय वृषभानु जय जय कीर्तिदा सुंदरी जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अबीर नगरी जय पौर्णमासी जय अबीर नगरी जय जय गोपीश्वर जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय गोपीश्वर बटु द्विजरा जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बसी जत जन जय जय वृंदावन बसी जत जन जय द्विज पत्नी जय नागकन्यगण जय द्विज पत्नी जय नागकन्यगण भक्ति तेजहारा पैलो गोविंद चरण भक्ति तेजहारा पैलो गोविंद चरण श्री रस मंगल जय जय राधा श्याम जय जय रासलीला सर्वमनोरम जय जय रासलीला सर्वमनोरम जय जय ज्वाला रस सर्वरस परकीय भावे ब्रजते प्रचार
परलीय भाव रजत प्रजा जनम पद वीरा कृष्ण दासा को है नाम संगीता वीरा कृष्ण दासा को है नाम संगीता जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन. Thank you, Shashwati. Well sang. आणि लगी म्हणटा आम्ही एक वराहापासून आमकां हें कोरया हाय द्वादशी आसा वराह द्वादशी आमगेल्या अक्का हिरण्याक्षाक मारलो दीस तावळी अवतार घेतलो तावळी ते वराह द्वादशी पासून आमकां एक चांग भाषण दिवच्याक प्रवचन दिवच्याक हांव रमण हरिदास प्रभूक इन्वाइट करता स्वागत करता रमण हरिदास प्रभू. हेलो हेलो हरे कृष्णा ऐकत ना स्वर ऐकत वा या सो हरे कृष्णा कितले नऊ वाजले ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशरणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. प्रथम जानो अव म्हाका हे अवसर प्रदान करून दिल्ले कृष्ण सेवानिक गुरू सेवांतू आणि सकल वैष्णवांनी सेवांतोय मेगेले सेवा अर्पण करता तक्किदर म्हाका अवसर दिल्ले. इस ग्रेस कृष्ण कृपा पात्र श्री मुरलीचरण दास आणि तांगेले सहयोगींक हांव मस्त आभार प्रकट करता धन्यवाद करता. आयचे दिवस बरी पुण्यजांश्रीक दिवस एकादशी मात्र न्ही एकादशा वामन वराह अवताराचे उपास करून आज वराह द्वादशी जाल्यारी एपिरियन्स डे जाल्यारी ते डबल पुण्य अशे दिवस आज. एकादशी महात्म्य पुराण तुम्ही ऐकलं आसतलें ह्या आयचे एकादशीच्या. आयची एकादशी भौमी एकादशी जाल्यारी विजय एकादशी म्हणटा जी माघ शुक्ल पक्षांतले एकादशी. ते एकादशी महात्म्य म्हळ्यार विशेष एक महात्म्य आसता का ते कसं म्हळ्यार भूत प्रेत पिशाच जे उपद्रव आशिल्ले बाध आशिल्ले जनाक हे एकादशी पूर्ण जेवण अनुष्ठान केलें जाल्यार तांगेले ते बाधा पुराय सोडून वता.
बिसाइड्स भायर इंगडा आमकां ताजी पुण्य मेळटा एकादशीचें तशें म्हळ्यार आमकां सगळ्या पापांसून मुक्त जावन वैकुंठांत प्रवेश करपाचें योग्यता मेळटा तशी एकादशीचें महात्म्य ಸ್ವಲ್ಪ जावन एक कैप्सूल फॉर्म आनी सांगिल्लें आनी वराह अवतारो आविर्भाव दिवस चर्चा करूंक अशें ते विशय आमकां दिला मागीर तें संक्षिप्त जावन कैप्सूल फॉर्मान तो म्हाजो संग जातात तेंची जेवची तितल्या संक्षिप्त जावन सांगूंक प्रयत्न करता हे आविर्भाव दिवस म्हळ्यार कृष्णाले आविर्भाव दिवस अवतार जावन श्वेता कसले डुकरा अवतार नाल्यार शुक्रार अवतार कसला आयलो कितले अवतार आसा म्हूण सगळें निमगिता जेन्ना त्या अवतारान तूं खंयचे अवतार समस्या अवतार कृष्णाक खंयचे अवतार काणी खंयचे अवतार करून कृष्णाक असाध्य कसलें ना कृष्णाक हे तूं मुमकीन घे म्हूण सांगलां म्हणके कृष्णाक असाध्य कसलें ना हांगा खंयचे अवतार जावन खंयचे वेळार हे वता जाल्यार कृष्ण सर्वशक्तिमान कळवा ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरारधि गोविंद सर्वकारण कारणम ब्रह्म संगीत ब्रह्म ऊज संगता ब्रह्मोची वड शक्तिशाली अंश देवत कळवा ब्रह्म देव संगता त्यावेळी कृष्णाक साध्य कसलेची ना त्यावेळी ते कृष्णा ते आधिपत्य कृष्णा सर्वाधिपत्य सर्वशक्तित्व ताका प्रमाण करून ते प्रमाण एक निवेश केल्लें एक अति उत्तम जें आशिल्लें महत्व जें आशिल्लें एक अति महात्म्य आशिल्लें एक श्लोक असो भागवतांत सुधा गोस्वामी सांगिल्लें एक प्रार्थना ते कळवा कसं म्हळ्यार यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुता सुगंधि दिव्ये स्तवे वेदे सांगपदक्रमोपनिषदे वेद सांगपदक्रमोपनिषदे गायन्तियं सामगा ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्तियं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सुधा गोस्वामी सांगता ब्रह्मदेव ब्रह्म रुद्र मरुत कळवा इंद्रू हे सगळें आशिल्लें महा प्रतापशाली देव कोणाक तर पळय वेदांगुले सूत्र वेद पुराण आनी उपनिषदांगुले सूत्र स्तोत्र दिवन स्तोत्रां करून सांगिल्ले गायन करून स्तुती करता कोण पळय कोणाक पळय सामवेद गायक असो नांव सामवेद गायक स्तुती करून गायन करता कोणाक पळय कोणाक तर पळय हे गायन करता मागीर ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्तियं योगिनो योगी जन बस परफेक्शन आशिल्ले योगी जन तांगेले ध्यानावस्थेन पयसून तांगेले मना भितरी कोणाक ध्यान करून बसला ताका आनी सुरासुर गणा असुर सुर गण सांगताय कोणाले पळय सगळे अंतनीक अवसान तांकां देखून जायना तशी आशिल्ले ते देवाक परम योतम पुरुश आशिल्ले ते देवाक हांव सादर प्रणाम करता त्यावेळी हातूंत साकून आमकां कळटा कृष्णा शक्तित्व कृष्ण कोण त्यावेळी तशी आशिल्ले ते देव आतां हे अवतार कोण येता घेवन येता
त्यामुळे कितले अवतार असतो देवाक कितले अवतार आयला आयला आमकां ते अवतारो जुजत अवसान ना ताका अवताराक कळवा समीत जाणांक पाळा म्हणके येवन वच्चे हे अवतार म्हळ्यार तांकां आमकां जुजवची ना जुजवची ना तितलाची अगण्य जे आशिल्ले अवतारू कृष्णाक आसा कळवा कृष्ण दी सोर्स ऑफ ऑल अवतारास आदी कृष्ण हे अवताराचे त्यामुळे कितले अवतार आसा म्हणून आता 10 अवतारांचो 10 अवतारांचो 3 अवतारू वराह अवतार म्हणून सांगता એટલે भागवतान सांगितले 22 म्हळ्यार 22 अवताराक अवतार सांगिल्लो आसा भागवतान तांचो दोनी अवताराचा वराह अवतार तशें अवतार सुमार जावन आसा ते वराह अवतारू कशी वराह अवतारू ताचें कारण कितें जालें सकाळी कृष्ण अवताराच्यान येवचे कसले उद्देशार येवचे कृष्ण सांगता तो भगवद्गीतेंतू यदा हिदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत व्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् मगिरे परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे त्यामुळे कृष्ण याचं कसं ना का धर्म च्युती जेल्लारी धर्म अशी गणता अधर्माक नातील करूंका धर्माक संस्थापन करूंका आणि भक्तजनांक साधू जनांक सगळे भक्तजनांक संरक्षण करूंका योगक्षेम वहामी म्हणून सांगला म्हणजे काय तांकां योगक्षेम करूंक दिसता नाही तांकां उद्धार करूंक दिसता म्हणून कृष्ण सांगता जाल्यार आमगेले आचार्य गण सांगता कसं म्हळ्यार हे सगळं करूंक कृष्णा स्वयं येवकाय कृष्णा शक्ती कसले कृष्णान पळयला बरो हे सगळं जाता असुरगणांक नाश करूंक दिता असुरगणां नाश करचे भक्तांक संरक्षण करचे म्हणून कृष्णा सांगिल्लें हे कृष्णाक हे नाते करूंक हे सगळे असुरांक संस्कार करूंक कृष्ण स्वयं येवका कृष्णाले हिंगा कितली परिजन आसा तांणी बरोवचे जाल्यार कृष्णाले एक दोळान एक पळ्ळो पुरो तांणी सगळे आपापली नाश येताची मागीर कृष्णा येवची कसालाक तशी आनी आचार्यगण सांगताची त्यामुळे आचार्यगण सांगता कसं म्हळ्यार कृष्णान अवतारून जेवचे भक्तांगेल्या वयरचे कारुण्य निमित्त भक्त वत्सलो कृष्ण सांगले ಒಟ್ಟು ಲೀಲ करून तांचे खेळूंक दिवचे कृष्णा आनी तांकां मनोरंजन दिवच्याक ताकेच ते समाजचे उद्देश म्हणून सांगतात न्ही वा ते समाजचे उद्देश त्यावेळी हे सगळें अवतार जे आशिल्ले उद्देश समाजचे उद्देश आशिल्ले उद्देश ते इंटेंशन हे आसा म्हणून आमगेले आचार्यगण सांगतात तशें हे आदी वराह अवतार जावन कृष्ण आयलो त्यावेळी ताचें कारण कसं वराह अवताराचें ताचें कारण कसं म्हळ्यार तें हांव सांगता संक्षिप्त जय विजय वैकुंठाचे द्वारपालक तांकां अतिश्रेष्ठ आशिल्ले ब्राह्मण चौर कुमारांनी श्राप दिले 3 वेळाक तुमी असुर जावन भूलोकांचो वचून तुमगेले कर्म कराचे तशी फस्ट तांणी भूलोकांत येयले हिरण्याक्षांनी हिरण्यकशिपू जावन ते कशेंची कोणा पट्टून जनजान येवकायल्यार कोणी पण जावंक ना पट्टा पोट जावंक ना तशें दितीले गर्भांत तांणी येयली दिती म्हळ्यार प्रजापती दक्षाला दुव अति सुंदर येतली तिगेले ब्राह्मण जाल्यार काश्यप मुनी तिणें कसं केलें म्हळ्यार तिका चोडू नाशिल्लीची त्यामुळे चोडू जावका म्हणून व्हड इच्छा आशिल्ली तिका कामासक्त जावन ती तिगेले ब्राह्मण लागीं ते खंयचे वेळार अशुभ जें आशिल्लें एके वेळार अशुभ जें संध्या वेळार काश्यप मुनी
तो याग यत्न हे पुराय करता आसा पूजन करता आसा मंत्र जप करता तपापुर करता आसा त्या वेळार बायल जावन आशिल्ली दिती ताका वचून सांगला म्हाका आतां चेडूं जावपाची कळवा आतां संग करता म्हणून सांगलें कशें मनीस सांगलें आतां तें वेळ न्ही कळवा आमकां विंगडकांच्या वेळार पळोवया आतां कळूंक ती निर्बंध केले निर्बंध करून मागीर हें चेडवाक तांणी संग केलें कळवा त्यावेळी आमकां सगळे म्हळ्यार ते बरी अशुभ जें आशिल्लें वेळ जाता ते वेळार संग करूंच म्हणून वेदशास्त्र सांगता कळवा धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मी म्हणून कृष्ण सांगता भगवद्गीतेंत कळवा धर्म विरुद्ध नासलें काम हा वता म्हणून सांगता धर्म विरुद्ध जें आशिल्लें तें कर्म केलें कळवा तशें तिगेल्या पोट्टान तूं ट्विन्स म्हळ्यार जेवळे जें आशिल्ले चेडूं असो तो कन्नी कोण म्हळ्यार हिरण्याक्ष आनी हिरण्यकश्यप त्यावेळी तिका चिवकी केल्ला म्हणून आशिल्ले एक बोध आयलो हांव चिवकी केल्ली तें ती पश्चाताप करता आसा जाल्यार काश्यप मनीस सांगलें तें आमगेल्या हातांत आशिल्लें न्ही तें सकयल देवाची इच्छा आसा तें आमकां कसलें करूं जायना आतां म्हूण सांगलें तशें जाल्यार तेणें कसं केलें म्हळ्यार हें आतां भीकर जें आशिल्लें दोन चेडूं तुमी पोट्टांत आसता म्हणून तिका कळ्ळें त्यावेळी तिका तिणें कसं केलें म्हळ्यार 100 वर्स ते चेडवांक पोट्टांत घेवन भोंवली गर्भांत घेवन भोंवली जाल्यार प्रगतीने प्रकार त्या चेडवांक तशी निर्बंध करून बसोवचें जायना तें ती गर्भांतसून तिणें भायर करूंक गेलें 100 वर्स नंतरी आनी भायर येतरी कसं जालें म्हळ्यार वाडून ठप्पन वाडून आयलीं वाडून येवन कसं गेलें म्हळ्यार चांगले पराक्रम सूर गेल्ले चांगले भीगर जें आशिल्लें कर्म सूर केलें तांणी कळवा हे हांगा आशिल्लें स्वर्गलोक आशिल्लें देवान पुराय तांकां स्थान भ्रश्ट केलें भूंय येवन यत्न तप आनी पुजा आदी कर्म कसं करचें ऋषींक ब्राह्मणांक सगळे तांणी संहार करून सोडलें गोरवांक गायक पुराय मारून गेले तशी हाका भूय लोकांची भूमिकेची कसं केलें म्हळ्यार हिरण्यकश्यप न्ही हिरण्याक्षान हातांत बोळ हे चेडवान बोळ दवरून वता म्हळ्यार तशी हे भूंय न्हू हे पाताळांत प्रभुवान सांगलें म्हणजे प्लुटो रिजियन म्हळ्यार अधोलोक आशिल्लें कूड़ा कचरा जाग भरलेलो आसना नीच अशुद्ध जें आशिल्लें मालिन्य आशिल्लें अति मालिन्य आशिल्लें जागारी गूमूत हें सगळें भरलें जागारी व्हरून न्हिदपून दवरलें कोण हिरण्याक्ष तशें हिरण्याक्षान तें न्हिदपून दवरून जातरी तो मागीर भायर येता भायर येवन म्हाका आतां व्हड आकार भीमा आकार न्ही पुराय आल्या की वरुणाला तुमकां तें वरुणाला सांगिल्लें न्हू आमकां शक्तिशाली वरुण सगळे कळवा वरुणाला वचून लडकार आयलाय युद्ध करता आतां यो भायर म्हूण सांगून कळवा युद्ध करता वरुणान सांगलें हांव ताका प्राप्त आशिल्लें न्ही तुला युद्ध करूंक प्राप्त आशिल्लो एकलो आसा तो विष्णूला वचें म्हण कळवा ते वेळार कशें जालें म्हळ्यार हे मनुवन एक शत्रुपाक ब्रह्मावान सृष्टी केली आनी तांकां आज्ञा दिल्लें कशें म्हळ्यार तुमी भूलोका वचून मैथुनी सृष्टी कराची न्हू तशें मैथुनी सृष्टी करूंक तांणी भूलोक सोदून येतना भूलोक ताजे स्थानार ना कळ्ळें म्हूण सांगून ब्रह्मानीक देवान पुराय करून विष्णूला वचून प्रार्थना केल्ली हाका प्रश्न परिहार करूंक घेतला तशी विष्णू ब्रह्मा वले नासिकेन सुकून नांकान सुकून सुकून भायर येयलो ब्रह्मा एक शिंक केली शिंकी सुकून भायर येयलो कळवा तशी एका बिकणा इतलें हें जावन भायर येयलो वराह देव जावन त्या आयल सत्ताक तें कशें जालें म्हळ्यार तें वड्डूं आयलें भीमा जाका अस्तील आकार दितले वड्डून येयले मागीर वड्डूं पर्वत आकार जावन वड्डून येयले तशेंच ना हे विष्णू वता म्हणून सांगून सकाळीं हें केलें
देवान जयकार केले पुष्पवृष्टि केली कळवा करून तरी भीमागार जासिले या वराह देवान सो वराह देव की जय वराह देव की जय हो तसे वराह देव अवतार जावन आयलो आणि अवतार जावन आयसता कसं केलें म्हळ्यार अधी तिगेले भक्त जावन आशिल्ले भूंय देवीका रक्षण करता म्हणून खंय पाताळांत नेमतो विष्णु गर्भ म्हळ्यार विष्णु गर्भ हें गर्भोदक साय गर्भोदक म्हणून सारी गर्भोदक समुद्रा भितर ते निपोवन दवरला हें कुडा कचरो आशिल्लें कळवा तावळी वराहू म्हळ्यार आमी आमचे घरांत डुक्कर म्हणून सुकर कळवा सुकर रूप धारण करून आयला इतली सुकर धारण करून आयलो म्हळ्यार हे म्हळ्यार गू मूत बरले कडेन तांगेले वास आसता ते वास करचे थंय वास करचे कोणी डुकरां न्हू वराह न्हू तांणी वास करचे ते तस जाल्यार रूप धारण करून चक्क कितें आयलो कळवा सुकर जाल्यार खंयचे नीची आशिल्ले जंतूचे एका आकारू एक रूप धारण करून आयल्यार आयज जाल्यार कृष्ण जे परम दिव्योत्तम पुरुष दिव्यम जे आशिल्ले एक शरीर जाता कृष्ण आल्या शरीराक आनीक आत्मा आनीक शरीराक सगळे व्यत्यास काय भौतिक शरीर नाम ग्राम शरीर नाही कृष्ण आल्या ते आमी सगळें आराधन करता शिव करा देव वराह देव अंतो आमी कीर्तन करता न्हू जय जगदीश्वर हरे म्हणून शुक्र रूपा जय जगदीश्वर हरे म्हणून सगळे कीर्तन करता जी ताकीद राहता कळवा तशे शुक्र रूपा ते कचरो जे आशिल्ले कुडा कचरो सगळें भरलें त्या जाग्यार सुकून ते प्लुटो रिजनान सुकून भायर हाडटा ताका कशी दांडार बैसून हाडटा चेडवांक आमी फोटो मारता पळय तशी भुंयका भायर हाडटा भायर हाडून येता कशें केला मरे वाटेरी म्हळ्यार ते स्थानार दवरूंक कितें हाडटा भूलोकाक कळ्ळें स्थानार दवरूंक स्थानार दवरूंक कितें हाडटा ते वेळार आयलो कोण हिरण्याक्ष वाटेर मेळ्ळो हें पळयत नाका पोवप आयलो म्हळ्यार हांव निपोवन दवरलें भुंयक कोण हें भायर हाडटा वचसल विष्णू हांवें सांगिल्लें विष्णू वचसल म्हणून लकायल ताका बराबर तुका हांव सोडना युध्द करी म्हणलें लागीं तशी युद्ध सुरू जालें घोर युद्ध भीकर युद्ध सुरू जालें ते भीकर युद्ध सुरू फस्ट गदा युद्ध सुरू केलें मागीर अखेर जावन मुष्टी युद्ध सुरू केलें कळ्ळें मुष्टीन प्रहार करूं सुरू केलें सदांचो अखेर प्रहार करून तरी वराह देवान कसं केलें ताका शक्ती घुराय घालून एक गुड आनी केशिल्लें धूम आशिल्लें युद्ध केलो म्हणून ताजे प्रकंपन पुराय आसना विश्व पुराय ताजे शब्दून प्रकंपन जावन ओटूक खडखडालें अशें हें जालें अर्थक्वेक केलें म्हणजे अशें आशिल्लें हें ते आतां मुष्टी ते युद्धांत ते प्रकारांत कसं केलें म्हणजे हिरण्याक्षू घरा घालून मोडून गेलो नीम ताका देवान पुराय पुष्पवृष्टी केली ज्यावर केलें अक्षाराव केलें वेद मंत्र सगळं म्हणून स्तुती केली चांडा गंधर्व अक्षरा सगळे चांडला आनी पुराय अप्सरस नृत्य करून सुरू केलें शंखनाद येयलें वाद्य मेळा चंड मेळा पुरो येवन पूरा उत्सव जालें कळ्ळें शुक्र देव की भगवान की जय डुक्कर भगवान की जय वराह देव की जय तशी वराह देवान हिरण्याक्षाक मारून गेलें ते हिरण्याक्षाक मारून गेच्या वेळार कशें जालें म्हळ्यार वराह देवान हातू भूमीक स्पर्श केलें
ते स्पर्शील जागो काही म्हणाले मरवंता बीच म्हणून उडुपीला की मरवंता बीच असे ते मरवंता बीच ते हातू स्पर्शील ते जागारी ते तुमकं तसले वांग उडुपीला की जाय उडुपीसून शिराळी वच्चे रोडारे असं हे बीच मरवंता बीच म्हणून मरवंता बीच म्हणून ते जागारी हात इकडे ना वराह क्षेत्र म्हणून एक देवस्थान असं वराहाला तेच ते देवस्थान असं त्यामुळे ते आमचो पुराण संगीत फुट्टी काही नाही सगळं बद्दीचे आशिल्ले सत्तीचे आशिल्ले कार्य ते पुराय कळवा तशी मरवंचा विचारी एक बरा क्षेत्र असं आणि कसं म्हणाले हिरण्य तशी क्षेत्र आता एक निमगिताची या तुम्ही कसं अका डुक्कर देव डुक्करवत देव सगळं निमगिता कळवा डुक्कर म्हळ्यार कृष्णाका डुक्कराला फॉर्म नाही कृष्णाक डुक्कराला फॉर्म आयल्यार कृष्णूच्या केतना केन्ना कळवा परम दिव्योतो पुरुष कृष्ण जाता ते आणि जय देवा तो दशावतार तो संगीला केशव धृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे म्हणून संगीला कळवा तशी कृष्ण खंयच्या अवतार केल्यार कृष्ण जाता परम दिव्य पुरुष ते आमी सगळे वैष्णव पुराय कृष्णा खंयच्या रूपान तो अवतार रूपान तो आराधना अनेक कसं म्हणाले दोन्ही अवतार ज्यानं आयले काही वराह देव दोन्ही वेळा एक स्वयंभुव मिलेनियम स्वयं देव त्या कालघट्टान तो स्वयंभुव कालघट्ट म्हणून सांगता ते कालघट्टान शेतू रूपारी आशिल्ले शुक्र जावन अवतार जल्म म्हणून सांगता आयकता तांचो भागवतां आसता ते काणी भागवतां सिंगी जाता तशी ती रक्त रूपार वक्त वर्णारी आशिल्ले ते आशिल्ले अवतार जावन आयलो रक्तवर्ण आता म्हळ्यार हे अवतारू येनाक शागदी स्मरले अवतारू हे रक्तवर्ण आशिल्ले अवतार म्हणून सांगता ते भागवत सांगता तशी ते एक इन्फॉर्मेशन दिल्या तशी कृष्णाले कृष्णा लीला अति सुंदर जे आशिल्ली लीला आसा ते लीला पुराय आमगेल्या भागवतान वर्णन केल्लें आसा आनी कृष्णाले लीला आसना ते फास्ट टाइम कृष्णाले ते कोण पळय पठन करता कोण कीर्तन करता तांणी पुराय जन्म मरणासून मुक्ती जाता म्हणून प्रभुवाद सांगता प्रभुवाद आमचो परफोटान तो संगीत आसा भावार्थान संगीत आसा तेजे वेळार कृष्णा युद्ध करचेशिल्ले ते संभव आसना कृष्णान युद्ध करचेशिल्ले ते क्रिया ते कोण पळय आयकता कोण पळय ते पठन करता कीर्तन करता तांणी सगळे आमी कृष्णाला सेवा करच्याक तुल्य जावन आशिल्लें समजान आशिल्लें म्हणून सांगता प्रभुवाद तशी ते कीर्तन केल्यार ते आमगे व्हड सेवा दिता कृष्ण सेवा तशी हे भागवत कथा हे भागवत कथेंतू इतले हे पुराय लीला संगीत आसा तेंचो भागवत पुराण सांगल्यार परिशुद्ध जे आशिल्ले पुराण म्हणून सांगता जी संगीत आसा भागवतांचो संगीत आसा परिशुद्ध जे आशिल्ले पुराण आसा अमल पुराण आसा म्हणून सांगता
अमल पुराण सांगता ते अंतू 12 कांड अंतू 13 अध्याय तो सांगितलं असते एक वर्णन असेल अशी सुधा गोस्वामी सांगता श्रीमद्भागवतं पुराणम् अमलं यत् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यम् एकमौलं ज्ञानं परं गीयते म्हळ्यार भागवत पुराण म्हळ्यार अमल पुराण होता परिशुद्ध आशिल्लें पुराण होता हे सगळे वैष्णवांक व्हड प्रियम जे आशिल्लें प्रिय जे आशिल्लें पुराण होता इतलेंच म्हळ्यार तसला म्हळ्यार हे भागवत पुराणांत सगळे परमहंसाले परम भक्त जे आशिल्ले जनांगेले परम भक्तांगेले अमल जे आशिल्लें परिशुद्ध जे आशिल्लें कहाणी सांगिल्ली आसा आणि तेव्हा तत्रज्ञान विराग भक्ती सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्यन् नरः म्हळ्यार अंतू ज्ञान वैराग्य ज्ञान म्हळ्यार स्पिरिच्युअल नॉलेज कळ्ळें तें समाशील ज्ञान आणि वैराग्य भक्ती आणि नैष्कर्म्य असं म्हळ्यार हे भौतिक कर्मांसून आशिल्लें मोचन मुक्ती ते ताका आशिल्लें साधना कसले म्हणून चर्चा केलेलें आसा केलें जावन आसा हे पुराणांतून आनी ते मात न्हय हे पुराण कोण म्हळ्यार भक्त्यारी श्रद्धेर भक्त्यारी कोण म्हळ्यार आयकता कोण म्हळ्यार पठण करता कीर्तन करता तांणी पुराय सकळ तरा आशिल्ल्या पापांसून मुक्ती जावन सकळ तरा आशिल्ल्या पापांसून मुक्ती जावन परिशुद्ध जावन पाप मुक्ती परिशुद्ध जावन तांकां तांणी वैकुंठाक प्राप्तीक योगी जावन जाता हे आतां जे करता आनी सगळे सांगता कसं म्हळ्यार सगळे वेद शास्त्राचे निचोर म्हळ्यार रस ताचे सिनॉप्सिस कसं म्हळ्यार नाम संकीर्तन कळ्ळें नाम संकीर्तन का हरिला नाम आमी संकीर्तन करता ताका तर हे अवतार ज्ञान विचार उद्देशूच तेच उद्देश कसं म्हळ्यार आमी सगळे कृष्णाले भक्ती ही केन्नाय असुगा म्हणटा कळ्ळें ताका जाय अवतार करून कृष्ण आमकां हे बोध करूंक येता एनलायटन करूंक आमकां कृष्ण येता म्हळ्यार तुमी हांगा हे लोकांतू जीवन काडका गेलेले न्ही मी लोक येयले तुमी कसं करता म्हळ्यार हे भौतिक लोकांसून मुक्त जावंक गेल्यार मी गेले नाम संकीर्तन कराची म्हणून सांगता अखेर भागवतांत संगीत श्लोक उडलो आमगेले माताजीन सांगला म्हणजे नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमन तम नमामि हरिं परम म्हणून सांगिल्लें अखेर आशिल्ल्या भागवतांत आशिल्लो श्लोक तो तशें तें कणकूर करता भागवता तशें नाम संकीर्तन म्हळ्यार हे नाम संकीर्तन कोण पळय करता हरिला नाम संकीर्तन कोण पळय करता तो सक्कड पापां सुकून ताका सक्कड पापय नाश जावन वता आनी ते मात न्हय सक्कड तराशें दुःख कुशलां गेलें दुःख जन्म मरण रोग वार्धक्य आदी आदी दैवीक जावं आशिल्लें हे सगळें गेलें दुःख ते दुःखान सुकून सगळें आमकां मोचन करून आमकां आमगेले घर लागीं परतून वचाक गो बॅक होम बॅक टू गॉड अगेन आमगेले जावन परतून वचाक योग्य जावन जाल्लें जाता म्हणून हे श्लोक सांगता भागवत सांगता अखेरी कळ्ळें तशी सक्कड आमी लाचारी गणे आमगेली स्पोणय पुरो सांगता कसं म्हणून नाम संकीर्तना करता आमी स्ट्रेस दिताची प्राधान्य दिताची तेमची आमी व्हड्डान हे नाम आतां संकीर्तन करता हरिले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम कसले चुका तुम्ही म्हाका महाप्रदीव कसल्यांची चुका मागीर आसल्यार महाप्रदीव म्हाका आनी ते मात न्हय
इतले पुराय सांगून हांव म्हगेल्या वाणीक विराम दिता. थँक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभू. चंद जानु तुम्ही क्लास एक्सप्लेन केला. आयचो दीस धन्य जातलो सकटाला एकादशी जावन नित्यानंद त्रयोदशी संकीर्तन वराह अवतार सगळं सकटांगे मेळ्ळें आसा. आनी एक संकीर्तन लगेन आमकां कन्क्लूशनार येता. आमगेले शीतल माताजी आसा की शीतल माताजी यू कैन कंटिन्यू योर. हरे कृष्णा. Hare Krishna, please carry on, Mataji. Hare Krishna. All glories to Shri Krishna. Hare Krishna, Mataji. She is Hare from Krishna. Bangalore. Hare Krishna. Thank you very much for this opportunity. Thank you, Swati Mataji, for introducing me to the group. Makmasta Anand Zatta, sir. Hare Thank Krishna. you. God bless you. Yashomati Nandana Brajavara Nagara Gokula Ranjana Kanha. Yashomati Nandana Brajavara Nagara Gokula Ranjana Kanha. Gopi Paranadana Madana Manohara Kaliya Damana Vidana. Amala Harinam Amiya Vilasa. Amala Harinam Amiya Vilasa. Vipina Purandara Navina Nagara Bora. Vipina Purandara Navina Nagara Bora. Vamsi Vadana Suvasa. Yashomati Nandana Brajajana Palan Brajavara Nagara Gokula Ranjana Kanha. Brajajana Palana Asurkula Nashana Nanda Godhana Rakhavala. Brajajana Palana Asurkula Nashana Nanda Godhana Rakhavala. Govinda Madhava Navanita Taskara. Govinda Madhava Navanita Taskara. Sundarananda Gopala. Yashomati Nandana Brajavara Nagara Gokula Ranjana Kanha. Yamuna Tatachara Gopi Basana Hara Rasa Rasika Krupa Moya. Yamuna Tatachara Gopi Basana Hara Rasa Rasika Krupa Moya. Shri Radha Vallabha Vrindavana Natavara. Shri Radha Vallabha Vrindavana Natavara. Bhakti Vinodashraya. Yashomati Nandana Brajavara Nagara Gokula Ranjana Kanha. Hare Krishna. Hare Hare. Such a nice song. Chang Chand Layak Kurmala Mataji. Very thankful. Aji एकादशी सगळं अर्ली आम सांगितलं म्हणटाची सगळ्यांक चांग संतोषा दिसत. एकादशी फाय याचे वराह अवताराचे पासून ऐकिले, वरांचे त्रयोदशी पासून ऐकिले, नित्यानंद त्रयोदशी पासून ऐकिले. आयचो दीस आमकां व्हड संतोषान जालो आसा. आनी आमकां लास्ट सगळ्यांक ये लोकांत सगळ्यांक एक कसले दुःख येनातील बगे आमकां नरसिंह स्तुती लगेन करून आमकां आयचे सेशन कन्क्लूड करूया. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादनायोने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलतङ्कानकालये इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा
यतो यामि ततो नृसिंहो महे नृसिंहो हृदये नृसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणखा अद्भुत शृंग दलिता हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल लक्ष्मी नरसिंह भगवान की भक्त प्रहलाद महाराज की जय गौर प्रमान जय हरि हरि बोल ओवर टू मधुपति प्रभु हरे कृष्णा आयतोली भारी लायक जनाचे प्रोग्राम जाले एकादशी पुरा जनानी मस्त जप केलं म्हणलं कीता कीर्तन पुरा एन्जॉय केलं लायक स्टोरीज ऐकली तशी आयचे हे प्रोग्रामाक कन्क्लूड करचे पुढे एक दोन अनाउंसमेंट आशिल्ले एक कसं म्हणल्यार आमगे भगवत गीता इन 40 days ऑलमोस्ट कंप्लीट जाता सर थोडी आज नंतर आम्ही नेक्स्ट एक मॉड्यूल विंगड येताना आम्ही इन लायक आता एक फूड एक विथिन अ वीक और सो आम्ही अनाउंस करताची आणि नेक्स्ट मॉड्यूल कसं म्हणलं ताजे नंतर कसं म्हणल्यार आम्ही चर्डू आणि क्लास जाता दशावतार स्तोत्र जाता आशिल्लें आता ते एक 3 वीकान ते कन्क्लूड करून जातरी नेक्स्ट मॉड्यूल आम्ही आता अनाउंस करताय सही हें कसं म्हणल्यार नवविध भक्ती आनी हें कसं म्हण भागवत श्रीमद भागवत मांदुगून एक्सॉल्टेड जें आशिल्लें एक हांगेलें एक्झाम्पल्स दवरून चेडूं आमी शिकयताय कशी भक्तींत कशी मुखार सयात म्हळें तशी हाजे बेसीस खंयचे श्लोक म्हळें प्रहलाद महाराजान तागेले फ्रेंड्सा सांगूचे श्लोक श्रवणं कीर्तनं विष्णुस्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पित विष्णु भक्तिश्चन्नवलक्षण क्रियेत भगवती याद्ध तन्मन्नीदितमुक्तम तवळी ते तद्य श्रवणं कीर्तन तुमकां स्क्रीनार दिसता श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम तशी नवविधान कशी आमी भक्ती करूयात तांणी कोण कोणान एक्झाम्पल काडून तांगेन कॅरेक्टर कशी ते आमी चेडवांक एक्सप्लेन करून दिताय तवळी कोणाकय तुमगेले फ्रेंड्साक कोणाकय आमचो जॉइन जावंक तुमकां जॉइन करूं येता हें भारी लायक आसता हें क्लासीस हरे कृष्ण तो तें सांगून आमी वाइंड अप करूया थँक यू ऑल सो मच फॉर जॉइनिंग वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। मीटिंग एंड करूया अथवा पुरा जनान परमिशन आहे नलिना माताजी या ओके ओके हरे कृष्णा।